सो आता आम्ही इला साळगावकर रिसॉर्ट पार्किंग असा का ना बरे लाइटिंग केला त्यामुळे बरे दिसत. नी जली खंय बोल तू मालवण येरा मालवण होय आवस. सो आता उदळ आम्ही ते गेल्ले न्ही रेस्टॉरंटान थंयसर आता काय मेळना खंय. हांगासर फेमस खंय कांदा पोहा घावणे म्हणजे पातळ पोळे घावणे चटणी मागीर तुझे हे मिसळ पाव हे सगळं फेमस काय हांगासर. सो आता काय ना टायम जाला न्ही 6:30 जाली हांगासर सो फाल्यां ब्रेकफास्टाक पळोवया. सो आता आमी आमच्या रुमान वयता जे आमी रिसॉर्ट बूक केला पळय थंय वयता थंय कितें मेळटा पळोवया खावपाचें. हॅलो एवरीवन वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशे आहा तुमी. सो आता आमी पावला रिसॉर्टान वयता भितर सगळें लगेज बीन काडटा भायर ते फाटल्यान घाल मरे. सो इशुकाक न्ही हांगा घालता घाल घाल खंय ला इशूक तू बरो तुझी गड्डर हा गड्डर हांगात हांगात वचना खंय खंय वचना खंय वचना हांगात राव. आई आई सामकी घट जाली गाडयेन बसून बसून जालें कितें आमी परवरीच्यान बसून येयले न्ही मदीं आमी उठूकूच ना. आतां उठले न्ही पांय सामके घट जाले आमचे आई सामकी हालपा लागली. चल फायनली पावली रुमान 6:30 जाली हांगासर. तो हें आसा पळयात रिसॉर्ट नांव कितें एक्वालिना एक्वालिना अतिथी देवता वसुंधरा बरें बरला आं हेची ए शिना सावकाश 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 शिव एक बरें हा आई सावकाश यो गड्ड थंयसर आईचे पांय घट जाला सारके. सो अशें आसा बरें हा हें पळयात एक्वालिना आई सावकाश गे वाव. ये आसा रिसेप्शन. अरे जाइयो सो गया ये रूम नहीं है हमारा ऊपर है. बरे जाइयो जाइयो आंटी का ड्रेस अच्छा रुबीना फर्स्ट टाइम पहले साइज चूड़ीदारान ऋतिका नहीं देखा तूने चूड़ीदार में उसको मैं अभी आदत डाल रही हूँ. डालो साड़ी में क्या होता है मालूम है बहुत ये होता है वही डालने का. अभी लाइफ टाइम कभी डाला नहीं उसने अभी डालने का वही. ये खरे की नकली आर्टिफिशियल है आर्टिफिशियल. वाव बरे केला पे हांगासर. चल या आई रा 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 ये रेडीमेड है. इश्वी खोल तू बुर्राइलो तू अविश बुर्राइलो शिवा वयला. आम्ही येताना खावपा बी हाडलेले चिप्स बीन खाया न्ही हमारी गाडी की डिक्की में था आमच्या डिक्कीन दवरला पिशवी खावपाचें सगळं सामान. हेंच्यांनी खालें खंय रुबीना आनी ऋतिकान आमी कांयच खावंक ना. आमी कांय एन्जॉय करूना आमी हाडलें सगळें डिक्कीन दवरला. मागीर जीके क्वेश्चन आवय जनगण मन कॉम्पिटिशन था. बरें एन्जॉय केला आमी. काय ना आमी न्हिदो काडत येयला. बरें एन्जॉय केलें म्हणून तो तेजे गाडीन बसलो. आमी सगळें खावपाक कॅरी केलेले ते एक बॅगेन घातलेली ते बॅगेन आमी डिक्कीनूच दवरले. आतां काडटलो कोण आसूं म्हटलें. मॉनी एश पापा इटिंग शुगर नो पापा. सो वयता आमी आमचे खंय सामकें बेस्ट हा. न्यूली ओपन रुबी ना नया होगा न्यूली ओपन आसा हें कित्याक खबर आहा सामकें क्लीन. आता खंयचे फ्लोर लिफ्ट न्ही. शिवनाथ आनी इश्वीक ऋत्वीक लिफ्टींग गेला. सो लिफ्ट हेंची खूब धाकटें आहा लिफ्ट म्हणटा आमी स्टेरकेस यूज करया म्हटलें सावकाश. सेकंड फ्लोर
दाखव पावली वही तो आई पावली बरें जालें मातशें हे पळय सकल 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 पळय बरें आहा चल तुमचं अरे तुम्ही तो हें आमचें येस तो हें आसा आमचें रूम सो पयलीं न्ही मातशें फ्रेश जाता मागीर तुमकां रुमाचो टूर करता कळ्ळें खूब लायक जालें म्हाका रूम खूब म्हणजे खूब लायक जालें पण कितें करपाचें एकूच दीस रावतलें फाल्यां वयतलें आसूं वाव दाखयता तुमकां पयलीं मातशें फ्रेश जाता मागीर दाखयता सो मातशें फ्रेश जालें सो तुमकां न्ही हांव रूम टूर करता श्रद्धा आमगे बरें बूक केला तुजे प्लॅन काय देणाचे दोगांनी मेळून फाल्यां जावन येवं पळया दाखयता तुमकां सो हें पळय अशें आसा म्हाका रिसेंटली हें केलां बांदलां हें रिसॉर्ट सामकें न्यू आसा सारकें आनी हांगासर हांव आसा ओके हांगा रावशिना तूं इशिका घातला हांगासर आनी हें आसा कबड आमचें पोटलो दवरला हांगा सगळें हें पळय कबड आसा बेड सो आईक न्ही एक एक्स्ट्रा एक बेड सांगला सकल आनी छोटूसा फ्रीज आहा धाकटो फ्रीज ओके बंद कर ए हात घाला बंद कर आनी हांगा सगळें उदकाची बाटली हांव किटली घेवन येयल्लें पळय सुनात हांव किटली घेवन येयला पण हांगाच किटली आहा उदक सगळें कॉफी बी सगळें आसा आनी हांगा सगळें स्लिपर आहा मागीर सगळें बॉडी लोशन कंडिशनर शुनात ताका मातशें हांव फुडें घाल कंडिशनर बी सगळें आहा टी व्ही सेट आहा आनी तुमकां दाखयता हांव टॉयलेट टॉयलेट दाखयता हें पळयात बरें नीट एंड क्लीन आहा हें पळयात ओके अशें आसा आनी हें न्ही अशें ओपन एक मिनट सो हें अशें ओपन केलें जाल्यार सगळें दिसता हांगासर हांगा पळयात सो हें अशें बंद केलां ओके सो हें जालें टॉयलेट आनी भायलो व्यू दाखयता तुमकां भायर सामको बेस्ट व्यू आसा सो आतां दाखयता तुमकां पण फास्ट सकाळीं सपोज तुमी पयलीं न्ही भायलो व्यू सामको बेस्ट व्यू आसा भायर आनी आई बसला हांगासर बसून चाय कॉफी पिवपाचें न्हू शुनात हें पळयात सो अशें आसा आनी भायलो व्यू हें पळयात स्विमींग पूल आसा हें पळयात फाल्यां तुमकां दिसतलें कशें आहा तें व्यू आतां कांय कळचें ना काळोख आहा न्ही ताका लागून सो हें हांगा सकयल आसा स्विमींग पूल सो फाल्यां आमी वयतलीं स्विमींग पुलान हें पळयात तो असो आसा आई बसला हांगासर बरें बरें न्ही ना आनी हांगा पळय कपडे सुकोवपाक बीन बेस्ट केलां अरेंजमेंट हें पळयात कपडे सुकोवपाक बेस्ट आहा बरें केलां आतां शिव सांगतलो तुमकां हनी मनी शिव सांगतलो कशे चार्जीस कशे कितें ते आवाज लवकर 9,300 पर डे म्हणजे हे कपलाक 9,300 आतां एक्स्ट्रा आतां आई आसा म्हणून 1,500 ब्रेकफास्ट फ्री आणि बाबूक सेम 1,200 ब्रेकफास्ट इन्क्लुडेड म्हणजे हे कपल्सांक न्ही हें ताका लागून सो हांगासर आई आनी तुका एक्स्ट्रा चार्ज जाल्ले आसा इशुकाक नानू रे अशें चार्जीस आहा पण वर्थ आहा न्ही वर्थ आहा बेस्ट आहा आनी सिस्टमॅटीक नीट क्लीन सामकें तुम्ही पळोवंक शकतात आतां न्यूली बांदला दिसता म्हाका हांगासर हें बी स्टोरेज बीन आसा हांगा हात लागतले ए पळय हे खूब बरें आहा बेस्ट आहा तो जेवण बी कीड येयला पळय कीड ते हें बंद कर आई बसता भितर भितर यो कित्या बरें हें ओपन दवरलें न्ही मातशें कीड येता भितर यो सो मातशें रिफ्रेश फ्रेश जाता मातशें रिलॅक्स करता मागीर कितें खावपाचें पिवपाचें पळोवया सकयल वयतलें न्ही ओके सो कशें आसा रूम कमेंट करा येवपाक खावपाक कितें पळोवया जेवण जावपाचें 7 जालीं न्ही ना कितें बेगिना मातशें कितें खालें न्ही बरें पडटा चड लेट खालें न्ही मागीर तें हें जायना डायजेस्ट जायना चल हय न्यू बांदलां हें चल इश्वी खंय येयला रे तूं आं चल चला
सो आमचो फ्लॅट नंबर 203 आणि हांगासर कितें मेळा रूम पळय नंबर आमचो फ्लॅट म्हणटा घराडे आमचो फ्लॅट घरा कडेन म्हणटा 203 आणि हांगासर आसा 302 पोसो करू पर न्ही पयले पळय Suppose करपाक. हय आनी रेनाचो आसा 303 हय 2 दीस म्हणजे व्हिडिओ येवचे ना एडिट करूं ना आयज गेलो फाल्यां गेलें म्हाजें खंय टायम काल तर टायमच मेळना म्हाका एडिट करपाक आतां खंय एडिट करपाक टायम वतलो आतां एडिट करूंक जाय घालतलें केन्ना व्हिडिओ आसा रातचें पळोवया एडिट कर नाका मॅशिनार रुबिना फ्रेश जालें न्ही रुबिना हांगा रेडी जाले आमी फक्त हांगा फ्रेश जाला आमी हांगा लिफ्टीन चिड्डला खतरों के खिलाड़ी धाकटो हा लिफ्ट हांव स्टॅरकेसा येता म्हणटालें एका मातशें एक्सरसायज जातलें न्ही आसूं आतां मागीर जेवन मागीर स्टॅरकेस घेवपाचें सो हें आसा तेंचें रेस्टॉरंट आई सो आतां आमी हांगा बसतलीं आवय मिडल लायट काळोख सामको चल चल ब्रायट ना हय खंय बसया हांगा बसया न्ही सोफा पळय सो आमी न्ही हांगा सोफा सायड घेतला कित्याक बरा एका मातशें हांगा घालता सावकास हांगा घाल ताका तूं तेवडेन बस ताका न्हिदय न्हिदय हां न्हिदय येस खेळा आनी हें रेस्टॉरंटाचें मेन्यू दाखयता तुमकां सामकें सवाय आसा अशें एक्सपेन्सीव अशें कांय ना हें पळयात फक्त 200 300 इतलेच तुमकां रेट दिसतले हांगासर तेजेकून चड ना इट्स फॉर 600 500 हें पळयात बरें हांगासर मेन कोर्स वेज सगळें बरें बरें आहा आनी रेट सामकी चीप आसा हांगासर हें पळयात सो आतां आमी न्ही च्या ऑर्डर केला आनी पकोडा आसा थंय भजी बीन आहा थंय आनी फ्रेंच फ्राय सो हें सगळें खातलें मागीर 8 8:30 अशें मागीर आमी कितें जेवतलीं सो हांगासर आमी फ्रेंच फ्रायज पकोडा गरम गरम भजी आनी फ्रेंच फ्रायज हांव दवर मरे फ्रेंच फ्रायज चटणी बरें दिला पळय ग्रीन चटणी आनी सांगता फ्रेंच फ्रायज पुरो खूब जालें तो इतलो खावचो ना आं खा तूं चल स्टार्ट करया चला बरें आहा कांदा भजी आं कांदा भजी नायस आं कांदा भजी क्रिस्पी चटणी बरें आहा हेंचे आनी फ्रेंच फ्रायजूय बरें आहा सो आतां तुमकां न्ही हांव भायले व्यू दाखयता आतां मातशें आमी हांगाच टायम स्पेंड करतले मागीर आमी जेयतलीं हांगा स्विमींग आसा आनी हांगासर पळय नायट टायम न्ही तितलें काय तुमकां काय दिसचें ना सारकें डे टायम बरी दिसतलें ऋत्वीक आनी आमचे रूम तो सेकंड फ्लोर वयले न्हू रे वयले आमचे वयले ना वयर सामकें वयर हय 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 सो अशें आसा बेस्ट आसा पण तुमकां सांगू थंडूच ना हांगासर न्ही गे इतलो थंड नाही येणार बी थंडच ना समजलं थंडी बी चड जातलें म्हणून पण थंडच ना बरें आसा खूब बरें आहा आनी कांदा भजी ऑसम आहा तुमकां सांगू बेस्ट केलेलें बरें आसलेलें चाय मातशें थंड जाल्लें तो हाडटा म्हणटा थंड जालो च्या सो हें पळयात हे ऊपर आहे हमारा रूम हे ऊपर रूम सांग असं बरें ग्रीनरी आनी तुमकां व्यू न्ही बरें दिसतलें आनी जस्ट हे रिसॉर्टाच्या फुडेंच आहा बीच आसा सो सकाळीं पळोवपा सारकी व्यू आसा हें आतां तुमकां तितलें दिसचें ना सॉलीड आसा बरें आहा खूब बरें आहा सो हें पळयात हांगा बोट दवरला आनी फुडें ए ते बीच ते पळय बीच उदीक ते सी हय यो रे बोट बसता का बसता बस बस पळय हांगा बोट आहा पळय सुनाल ना 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 हालता इसका सो बेस्ट आहा हे बीच आहा आनी हांगासर वचना का उदक आहा भितर ऋत्विक उदक आहा हांगच्यान हांव दिसता व्यू सो बरें आमी फोटोशूट बीन केले फोटोज बीन काडले बरे बरे फोटो येयला फाल्यां आनी बरो येतलो डे टायम चल
मी एक ह्या रिसॉर्टाच्या भायर एक रेस्टॉरंट आहा सावली म्हणून थंय जेवण न्ही खूब बरें मेळटा खंय अशें रुबिना हांगा येयला न्ही सो ते डॅडी आत्तां जस्ट कॉल केलें की तुमी हांगा कित्याक जेयता थंय वचों पारलें सावली रेस्टॉरंट सो आमी थंय वयता मातशें हांगचें मातशें पयस आहा तें चड पयस ना जस्ट 1 किलोमिटर सो आमी वयता सावली रेस्टॉरंट जेवपाक थंयसर सो हें आसा आमचें रेस्टॉरंट सावली चला सो हांगासर पळयात फ्रेश किंगफीश मसाला फ्राय रवा फ्राय सॉरी आणि हांगा प्रॉन्स फ्राय सो हांगा घेतला प्रॉन्स हांगा न्ही मालवणी स्टायल टिश्यू पेपर घे मालवणी स्टायल आहे हे असं रवा फ्राय बरें जालें बरें आहा फ्रेश आहा सुंगटां आनी तेंचे मसाला डिफरंट बरें सो किंगफीश हे पळयात बरो सायझीन बरो मोठो आसा टेस्ट करून सांगता तुमकां कशें आहा तें बरो आहा सो शिवनाथान न्ही चिकन थाली ऑर्डर केला पण अशें आसा 2 चपाती आसा आनी चिकन सुक्का चिकन ग्रेवी सोलकडी रायस आनी मसाला म्हणजे कानो तर हें आसा चिकन थाली आमी घेतला हांगा प्रॉन्स थाली गे शिवनाथ तूट पळो आवय खूब हेवी आहा बाय जायना हेवी आहा सो हांवें घेतला हांगा प्रॉन्स थाली हांगा प्रॉन्स पळयात 5 आहा आनी हुमणाक न्ही प्रॉन्स म्हणजे हे मालवणी आहा मालवणी स्टायल हें हांगा पळय सुंगटां पळय कितले व्हडले व्हडले घातला 2 घातला आनी हे बेश्टेकीची ग्रेवी आसा म्हणजे बेश्टेकीची ग्रेवी आसा सोलकडी अशी आहा 2 चपाती सो जेवण ओवरऑल बरें आहा मग सांगू ते किचन बी आनी सामकें क्लीन अशें ना किचन सामकें क्लीन आसा आनी सामकें कितें सांगू तुमकां घरगुती जेवण इतलें बरें जालें आमचें सो आतां वयता रुमान पळोवया मेन म्हणजे इश्यू बरो न्हिदलो हांगा बरें कितें म्हणटा काय झोपाळो बसता रे न्हिदता काय हो बस रे सारको न्हिदलशी तूं न्हिदलो बरें 2 हें आसा हांगा माड आहा हें माड न्हू हें नाल्लाचें माड हो हांगा बरो न्हिदला खरें सांगू तुमकां हांव वचून न्हिदपाचें बरें न्हीद येवपाचें अशें ना रुबी पळय कितें म्हणटा रुबी म्हणटा इफ आमी सपोज थंय न्हिदले जाल्यार उठना म्हणटा कित्याक पोट सामकें पॅक जाला ते आतां न्हिदले न्ही सकाळीं उठटली हय ही पळय म्हाका न्हीद खंय ही बरी आहा चल कितें करया या न्ही थँक्यू आ थँक्यू जेवण एकदम मस्त उद्या पण येतो प्रयत्न करतो उद्या पण हो ट्राय करूया ओनर न्ही तो असा ओनर हा नाव काय सुनील दुरी बरें आसा जेवण मस्त सावली रेस्टॉरंट बरें अशें रुमान येयले फ्रेश जाले सगळे कपडे बी चेंज केले ओके बरें आसलेलें एज अ डे मालवण हांव फर्स्ट टायम येयल्लें आसा आनी जेवण हांगा सामकें कितें सांगू तुमकां अशें फ्रेश जेवण म्हणजे फ्रेश नुस्तें आनी अशें तुमी न्ही अशें लिमिटेडूच नुस्तें बी हाडून दवरता खंय कळ्ळें तुमकां न्ही आनी प्रॉन्स तुमकां दाखयलें बरें मोठे मोठे सायज जेवण बरें आसलेलें मालवणी न्ही ताका लागून सो सदां आमचें जेवून आमी बेजारले आमी सो हें मालवणी जेवण न्ही खूब बरें दिसलें ओके बरें आसलें एक्सपिरियन्स ओके सो हांगासर घातला आनी एक बेड सकल ऋत्विका आई थंय न्हिदली इश्विकाक ओके ऋत्विकाक आनी हो हांगा कपडे बी ताका चेंज केले आतां हो न्हिदतलो शिव आनी रेहान सकल गेला मिस्टर रावंडाक जस्ट रुबीना आत्तां आसलेले तो चेडो रडपा लागलो तो गेलो न्हिदपाक ओके सो चला आयचो ब्लॉग कशें आसलें कमेंट करा ओके तो हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय म्हण रे Bye. I love you, friends. Please you comments and subscribe to my channel. God bless you all. आई बाय म्हण बाय आणि हेका आनी आतां पाळणें ना झुला ना काय ना आतां कसो न्हिदता पळयता हांव आतां ताका न्हीद येयला ताका अशें पांय अशें हालयता हांव न्हू रे न्हिदतलो तो झुला ना पाळणें ना न्हू रे न्हीद न्हीद तुका हत करता
गाडी बरोबर निघता आता निघताल तो आता नी दिला रे गुड नाईट बोल सगळ्या गुड नाईट